मोरजी पंडीरवाड्यावेलो हो धाकटो पूल. हो पूल सध्या धोक्याच्या स्थितीन आसा. पुला पोंच्यान आशिल्ले सगळे कॉन्क्रीट कोसळ्ळा. भौशीक बांदकाम खात्यान जाल्यार हाचे कडेन पुरायपणान दुर्लक्ष केला. ताका लागून पावसात हो पूल कोसळपाच्या मार्गार आसा. देखून आता तरी पावसा पयलीं हो पूल नव्यान बांदून दिवचो म्हूण थळाव्यांची मागणी. जे एस्टिमेट करताले न्हू एका पूल व्हळाचे, तेन्ना हांवें एक्स एम एल एक सांगलेले की हे पुलाचे सेपरेट फायल घालो. तेणी सांगलेले ना आपूण तेचेच कडल्यान करून घेतो. ओके. आनी मागीर तेणी तो एस्टिमेट देवन कोणी तरी टेंडर येलो आनी आतां ते कॉन्क्रीट आनी फुडें आतां करपा घालून बांदला. एक्चुली तो फूल कॉन्क्रीटच आसलो आनी अती सायड गेले न्हू ती तो म्हणटा हेची PWDची. हय, ती एक्चुली हेका येना म्हणटा, रोड सेक्शनाची सायट म्हणटा. हय, आनी हांव मागताय आमचे MLA कडेन की बेगींतल्या बेगीन पूल करून दिवपाचो. काय दखल घेना. वोटिंग आमचीशी येता, मोडलेले पळयना. मोडले बाबा जबाबदारी हेका कोण? एक वर्स जालें धाकटलो पूल हो, व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडटा मोरजे जाले. हे धाकटो प्रोजेक्ट कित्याक जायना? ते प्रोजेक्ट कशे येयले? आनी हे प्रोजेक्ट कितें कामाचे बारीक कामाचे कित्याक जायना? कोण ऑब्जेक्शन हाडटा? कोण कितें करता? कोणाक बांदूंक जावो? आतां आमकां वचो भंय दिसता. पडले मोडले सरकार काय दिवचो ना आनी काय आमकां काय करचो ना. काय सरकारान कांयच करूंक ना. जाल्यार आमकां बेगीनले बेगीन पावसा पयलो केल्लो जावो. सगळ्यात पयलीं आमी पंचायत मंडळान एक ठराव घेतलो की पंचायत फंडासून हो पूल बांदचो म्हणून. त्याच्या खातीर आमी प्रायवेट इंजिनियर हाडून ताका प्रायवेट इंजिनियर आसा एस्टिमेट केलो. त्याचो एस्टिमेट ऑलमोस्ट 35 lakhs जाता. आनी तो आमी BDOच्या ऑफिसान धाडलो. BDOनी ती फायल रेडी केली. हो रस्तो PWDक पडटा, म्हणजे रस्तो पूल हो PWD. तो म्हणलो आमकां म्हणलो तो आमकां परमिशन दिवंक जायना म्हणलो. तूं पयलीं वचून PWDची NOC हाड. पूण PWD म्हणूंक लागलो ऑलरेडी हो आमी प्रोसेस केला, फायल फॉरवर्ड केला, म्हणजे तो तांकां कितें अर्पण केलें म्हणजे मोडलेलो पूल तांकां बेगीन बांदपाक मेळटा. पूण एस्टिमेट जाला, ऑर्डरूय जाला, सेम कोर्ट 2 जाणांनी गेलो. मागीर तो चीफ मिनिस्टराक रायट आसता 2 जाणांनी कोणाक एकट्याक काम दिवपाचें. एकट्याक काम ऑलरेडी दिल्लें आसा पूण ताका वर्क ऑर्डर मेळोंक ना. आतां इलेक्शनाचो कोड आहा तेच्या खातीर ताका वर्क ऑर्डर दिवंक ना. आनी तेणें सांगलां आमी कॉन्ट्रॅक्टराक 3-4 फावटी AEकूय फोन मारलो शिवानंद गावसाक की हो पूल बेगींतल्या बेगीन करचो, कित्याक लोकांची अपेक्षा. लोक आमकां अक्षरशः गाळीच होता, पंचायत कांयच करिना म्हणून, पंचायतीचो लक्षच ना म्हणटा. त्याच्या खातीर आमी 2-3 फावटी AEकूय कॉन्टॅक्ट केलो, कॉन्ट्रॅक्टराकूय कॉन्टॅक्ट केलो. तो म्हणटा आपणाक वर्क ऑर्डर अजून मेळोंक ना. जेन्ना वर्क ऑर्डर मेळटली तेन्ना आपूण हें काम सुरू करता. पूण हे हाटीक आमकांय करूंक मेळना, ते हाटीक तांकांय करूंक मेळना. त्याच्या खातीर हांव सरकाराक मागता बेगींतल्या बेगीन हाका वर्क ऑर्डर दिवची, इलेक्शन जावन आनी सोमतो ह्या पुलाचें काम चालू करचें. गोमंतक TV खातीर मोरजेच्यान निवृत्ती शिरोडकार.